देवाचे येवकार हांव समिधा कुंकळकार. गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स. प्रवाह अधिकरणाचेर अधिकारिणीचो अध्यक्ष, सचिव आनी एका सदस्याची नेमणूक. आनीक कांय दिसांनी हेर 5 वांगड्यांची जातली नियुक्ती. रियल इस्टेट लॉबीन लावंक ना रानाक उजो. मंत्री विश्वजिताची विधानसभेत म्हायती. अनधिकृत घरांक नियमित करपाक अर्ज करपाच्या मुजतीन 90 दिसांक केली वाड. मंत्री बाबूश मोन्सेरातान दिली विधानसभेत म्हायती. राज्यांतल्यो अंगणवाडी बाबत स्थितींत मंत्री विश्वजीत राणे हांणी लक्ष घालचें. मुखेलमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष पळोवणी करची. आमदार देविया राणेची मागणी. सरकारी नोकरेची आस्त दवरिनासतना घरची शेती करपाक दिले प्राधान्य. पिकावळींतल्यान घेतले उत्पन्न. आनी रसायनाचो उपेग करून फळां पिकोवप्यांचेर एफडीएन करची खर कारवाय. आमदार मायकल लोबोची मागणी. आता पळयात खबरो विस्तारान. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयान म्हादय प्रवाह समिती अधिसूचित केल्ल्याची म्हायती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विधानसभेत दिली. केंद्रान त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केल्या. म्हादय खातीरचे प्रवाह अधिकारिणीचे अध्यक्ष, सचिव आणि सदस्यांची केंद्रीय उदक आयोगान नेमणूक केल्ल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिली. अध्यक्ष म्हणून केंद्रीय उदक आयोगाचे PM स्कॉट हांची नेमणूक केल्या. अशोक कुमार व्ही हांची सचिव म्हणून जाल्यार आयोगाचे मुख्य अभियंते वीरेंद्र शर्मा हांकां सदस्य नेमल्यात. स्पीकर सर, जलशक्ती मंत्रालयाच्या वतीन म्हादय प्रवाह ही कमिटी फॉर्म केल्ली आसा. श्री PM स्कॉट, मेंबर ऑफ सेंट्रल वॉटर कमिशन, इज अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन फॉर म्हादय प्रवाह. श्री वीरेंद्र शर्मा, चीफ इंजिनियर CWC, इज अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ म्हादय प्रवाह. श्री अशोक कुमार V, डायरेक्टर appraisal Bangalore, is appointed as the secretary for the Madhai Pravah. It is dated 26 July 2023. जलशक्ती मंत्रालयान प्रवाह ऑर्डर पास केली. प्रवाह अधिकारिणीचे काम प्रत्यक्षात चालीक लागचे म्हणून हो मुळाव्यो नेमणुको केल्यात. अजून वट्ट 5 नेमणुको जावपाच्यो आसात, जातून कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोंया वतीन एक सदस्य आणि केंद्रीय समिती कडल्यान आनीक 2 सदस्यांची नेमणूक जातली. 15 दिसां भितर प्रवाह अधिकारिणीचे कार्यालय गोंयांत स्थापन जातले अशें आश्वासन उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. रानाक लागिल्ल्या उज्या फाटल्यान रियल इस्टेट लॉबी आशिल्ल्याचो आरोप पुरायपणान फटीचो आशिल्ल्याचें रान मंत्री विश्वजीत राणेन विधानसभेत सांगलें. रानवटी वाठारांत रियल इस्टेट लॉबीन उजो घालो आसत जाल्यार पुरावो दियात, आमी ताचेर कारवाय करता अशें आश्वासन रान मंत्री विश्वजितान दिलें. 480 हेक्टर रानाक उजो लागिल्ल्याची माहिती मंत्री विश्वजितान विधानसभेत दिली. तशेंच उजो लागून रानाचें जे लुकसाण जाला ते भरून काडपा खातीर गरजेची उपाय येवजण करतलो अशें ताचें म्हणणें. फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान हे विशीं प्रस्न विचारिल्लो. What is the pre-fire alerts based on danger rating system developed by FSI, Forest Survey of India, Dehradun, been ordered by the state government as was promised by the Honorable Chief Minister in the floor of the House? This is the first question. Because sir, आमकां गोंय राज्यान आमी लास्ट इयर पळयले मुख्यमंत्री सक्रीय आशिल्ले हे सगळे गोष्टी करपाक. त्याच बरोबर प्रायम मिनिस्टर ऑफिस पासून सगळ्या लोकांनी आमकां तेंको दिलो in order to ensure that we are able to bring these fires under control. Trackers are there, trackers are put in the field, trackers are also seeing and ensuring that all these sensitive areas which already FSI has marked and categorized us. Forget about what FSI has categorized us. With last year's experience, we have also written to the National the Disaster Management Agency to include us in those 150 150 particular areas which they have they are trying to shortlist. My letter is there. I'll give it to you, where money has been allotted for further infrastructure to be improved and also to see that how we can strengthen the mechanism in monitoring. This is a myth that is being created by the honorable member.
Many of these people say that in the wildlife sanctuary there is a real estate lobby. How can anybody enter? Your Honorable Speaker, sir, you're coming and representing a wildlife sanctuary area constituency which is covered and a lot of area is covered under wildlife sanctuary. Who goes into where is the question of real estate lobby? Where is the question of vested interest? Give me evidence when you write such a letter which wildlife sanctuary has been sold or any deal has been done with any kind of a real estate lobby. Are you reviewing the existing action plan? This is my first supplementary. Speaker, sir, honorable member, we forest minister आशिल्ले आणि त्यांनी specific जे विचारले तुवें whatever you have asked me, whatever information that we have given it very openly, and our department does not believe in even keeping one particular document that is there out of the bounds of as far as the honorable members are concerned. As far as the action plan is concerned, the way and approach with respect to the rise that took place last year in the surge, we are in the process of devising our own plan of action, exactly how we have to go about. What is the technology and what is the type of manpower that would be required. We have got trackers which we use for a particular specific period. We have to do it. If you are saying that we have to revise, I give you lack of coordination between your departments. If it is lack of coordination means ultimately it is the forest department that has to take help and we have to answer it jointly. Ultimately we are a government. अरे पण आता कितले एक्झॅक्टली फायर कितलो लागलो? 418 हेक्टर्स काय 69.7 हेक्टर पळय ते खंय तरी चुकोन चुकोन जर कितें जाल्यार स्पीकर सर अल्टिमेटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज टू गिव अ करेक्ट. अरे पण फिगर कितें कितलो उजो लागलो? हांव तुका दिता वाचपाक तरी दी. एक्चुअली कितें आहा की हे सगळे जे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे आसूं, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान तुका प्रायवेट फॉरेस्ट एंड कमिदाद रिलेटेडूच दिल्ले आसा आणि एज फार एज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज कन्सर्न ते कमिदाद एंड फॉरेस्टाचो फिगर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान दिला. तो फिगर हा 69 अप्रॉक्सिमेट 69 हेक्टर्स. आमचो जो हा जो एक्झॅक्टली फायर इन्सिडेंट इन स्टेट ऑफ 480 hectare area has been burnt, out of which 365 hectares falling majorly moist, deciduous and semi-green forest type. So 418 हेक्टर लासून गेले असले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंय सरकारान राज्यांत अस्तित्वांत आशिल्ल्या अनधिकृत घरांक नियमीत करपा खातीर लोकांनी नवे अर्ज दाखल करपाक आनीक 90 दिसांची वाड दिवपाचो निर्णय घेतला अशी माहिती मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी दिली. ही मुजत वाडोवपाची ही निमाणी खेप आसतली. कोणूय अर्ज करपाचो उरला आसत जाल्यार तांणी 90 दिसां भितर अर्ज करचो अशें ताणें स्पश्ट केलें. So we have opened another window for another 90 days. In fact, now 3 extensions has already been given. Now this is the 4th extension basically, and this will be the last extension. So people basically should take advantage of this as far as that unauthorized construction of regularization of unauthorized construction is concerned. So now we have opened a window for another 90 days, and this will be basically the final. There will be no more further extension. So within this 90 days, whoever has missed out basically should file their receipt with the deputy collectors. But there must be so many people who must be not even aware that government has come up with this basically amendment as far as to regularize the unauthorized construction. 90 days SCD only we have cleared, CM has cleared the file. So it will start immediately. So now 90 days basically will be informed. गोंयांतल्यो बऱ्योचश्यो अंगणवाडी धोकादायक स्थितींत आसा. तशेंच बऱ्याचशा अंगणवाडींत मुळाव्यो साधन सुविधा लेगीत ना. पर्ये मतदारसंघात जाल्यार सादारण 30 अंगणवाड्यो सामक्यो वायट परिस्थितींत आसा. तांकां अर्जंट रिपेरिंगाची गरज आसा अशें आमदार देविया राणे हिणें सभाघराच्या नदरेक हाडून दिलें. मंत्री विश्वजीत राणे तशेंच मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या अंगणवाड्याची प्रत्यक्ष पळोवणी करची अशी मागणी देवियान ह्या वेळार केली. रुमान जाता ताजे भायर अशे इतले अंगणवाडीज आसा की भुरग्यांक टेम्पररी म्हणून रेंटेड प्रिमायसिसान घाल्या विच इज जस्ट 1 रूम अंगणवाडी. थंय तांकां आनी सिमिलर सिच्युएशन थंयच भुरग्यांक शिकयतात, थंयच भुरग्यांक थंयच रांदतात, थंयच फूड ग्रेन स्टोर करतात. अँड all these Anganwadis are in such situation.
आणि तशेंच I won't take the names, but I have a list of like 30 Anganwadis only which are in such bad state only in Pariyai constituency, which I request the Honorable Minister to seriously look into it, and the Honorable Chief Minister to please look into it and provide funds to the department for the renovation of these Anganwadis. कित्याक जी भुरगीं आसा, कित्याक आमी म्हणटात हे Anganwadis they are the foundation for our students' future, but हे foundationच तर अशें इतलें weak असलें, what do you expect? How do you expect the kids to study and go further? How आमची ती ग्रामीण भागाची आमी लोक आसा ते गरीब लोक, there are no fancy schools there or primary care health center, care creches there for students to go to. It is not that the शहरान अशे creche आसा खंय आपल्या भुरग्यांक गेली थंय शिकयले, हे they depend on these Anganwadis. So अशी तर स्थिती आसा. I would request Honorable Chief Minister to please come and have a look at these Anganwadis, because they are in such bad, dilapidated, pathetic state. कित्याक थंय तांकां how can you expect them to study? Because म्हाका इतलो भंय दिसता, कित्याक I immediately wrote to the department and asked की बाबा ह्या आंगणवाडीन खंय गॅस सिलिंडर आसा थंयच रांदतात, थंयच शिकयता, who takes responsibility? फाल्यां तर कितें untoward incident जालो आनी फाल्यां the gas cylinder goes up, it is going to along with the students, God forbid, and the teachers and everybody, the entire surrounding area is going to get destroyed. आणि हे एकच जाग्यार न्ही, हे प्रत्येक आंगणवाडीन हीच सिच्युएशन, कित्याक तांकां रेंटेड प्रेमायसिसान घाला, नाजाल्यार they have been shifted to primary schools in one rooms, आणि same situation, कित्याक ते rooms, the roofs of those schools are, they had those Mangalore tiles which have all flown off with the rains, and they have not been replaced. And I request that those be replaced by galvanized sheets. Because of that, there is leaking from the ceiling, leaking from the walls of the Anganwadis. So हे जे situation आसा ते प्रत्येक अंगणवाडीन आसा. बहुतेक सगळेच तरणाटे सरकारी नोकरेच्या फाटल्यान धांवतना दिश्टी पडटात, पूण सरकारी नोकरेचेर विसंबून रावी नासतना फोंडेच्या निरंकाल वाठारांतल्या तरणाट्यान शेतमळो फुलयला. BBAची डिग्री आशिल्ल्या या तरणाट्यान शेतकी मळाचेर बरी उदरगत केल्या. आपल्या 6 हेक्टर जमनीचेर ताणें जायतें उत्पादन घेतल्या. हातूंतल्यान तो वर्साक 25 लाख रुपया जोडटा. 2016 ताणें आपल्या प्रवासाक सुरवात केली. सुरवेक प्रयोग करून पळयल्या उपरांत ताणें वेवसायीक पांवड्यार पिकावळ घेवपाक सुरवात केल्या. आपल्या मळ्यांतल्यान मेळपी फळां तो बाजारात विकता, जाल्यार भाजी फुलोत्पादन महामंडळाक घालता. वर्साचे 12 म्हयने तो ह्या उत्पन्नाचेर निबून आसा. हांवें 2012 आफ्टर 12th सायन्स जातक दापोली कृषी विद्यापीठांतल्यान BBA एग्री ही डिग्री घेतलेली आसा. आनी प्लस कशें आसा, म्हाजो बाबा शेतकार, आजोय शेतकार, म्हणटकीर फॅमिली नॉलेजूय आसा. आनी प्लस बाकीचे जे आतां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बी आसा ते खूब हेल्पफूल आसा. तांकां फक्त तुमी वचून जर विचारीत ते स्किमी सांगता आनी तांकां जी कितें तुमकां म्हायती जाय ती ते तुमकां प्रोवायड करतात. हय, हेजेर म्हाजें नांव म्हटल्यार वर्साक 20-25 लाखाचो टर्नओवर जाता. आपल्या मळ्यान पेरां, आंबे, हायब्रीड फणस, मलेशियन फळां आनी हेर फळांय पिकयता. तशेंच तोडगी, तवशी, तेळ्ळां आनी हेर भाजयोय तो उत्पन्न घेता. 2 जातीची पेरां विकून ताका 25,000 रुपया मेळटात. सीड्स जे कोल्हापूर ना जाल्यार बेळगांव हांगच्यान हाडचे पडटा. आनी थोडे आतां फोंड्या जे ऑथर एग्रोवेट मॉल आसा पळय थंय आतां तुका अवेलेबल आसा. सो हेका पेस्टिसायड्स बाकीचे कितें इन्सेक्ट्स बीन लागता पळय ताका लागून मागीर कितें प्रिकॉशन्स घेता? ताका कशें आसा, जशी गरज आसा त्या प्रमाणे जितें फंगस लागल्यार ताका तुका ट्रायकोडर्मा मारपाक शकता. थंय इन्सेक्ट आसल्यार ताका नीम मारून अथवा जे गोमुत्र बी आसा तें मारून, आनी जर जायनाच जाल्यार मागीर हांव कॅमिकल यूज करता आनी ताणें कंट्रोल करता. स्पेशली ही जी पेर आलेले पेराची झाडां कितलेशे पेर एक हेका जाता? ह्यो ज्यो फाटल्यान ज्यो दिसता त्यो पेरांच्यो 2 वरायटी आसा. एक जी तैवान वरायटी आसा ताका अर्द किलोचे पेर जाता, म्हणजे तैवान हाफ केजीच म्हणटा ताका वरायटी. ते 600-700 ग्राम सुद्दां काडला. आनी जी दुसरी आसा थायलँड 1 kg ते 1200 ग्राम 1300 ग्राम सुद्दां पेर जाता. आनी हे जे फाटल्यान दिसता हे ड्रॅगन फ्रूट आसा.
हेतूनय दोन कलर आसा म्हाजे कडेन. एक जो भितर व्हायट पल्प आसता तो आनी दुसऱ्या भितर रेड पल्प आसता तो. मार्केटान हेका डिमांड आसा म्हणटा बरोबर. हय, ड्रॅगन फ्रुटाक मार्केटान बरो डिमांड आसा, रॅम्बुटानाकूय बरो डिमांड आसा. केलें आनी भाजी रोवपाक चालू केली. स्टार्टींग हांवें भेंडो, काकडी, तेंडली, कोकणदुदी अशी वेगळ्या वेगळ्या प्रकारची हांव भाजी रोवपाक हें केलें. आतां मागीर नवीन नवीन म्हणजे फागलां रोयल्या, मागीर ड्रॅगन फ्रूट रोयलां, रॅम्बुटान रोयलां, जांबोटिकावा रोयलां, एप्पल रोयलां, जाम आसा आनी वेगवेगळे बाकीचे वेगळे तरेचे पणस आसा, आंब्याची कलमां आसा, अशे मल्टी वरायटीज फ्रुट्स आनी व्हेजिटेबल्स हांव हांगा ग्रो करता. हो वेवसाय करपाक ताका शेतकी खात्याचो आदार मेळटा. खंय पावसा दिसांनी चड दीस पावस पडत रावल्यार पिकावळ नश्ट जाता. पावसा दिसांनी पिकावळ मातशी कमी आसता, पूण पुराय वर्सभर बरी कुयदाद घेतल्यार खूब उत्पन्न जाता अशें ताचें म्हणणें. स्वताचो जागो आसा जाल्यार तरणाट्यांनी अशे प्रयोग करून पळोवचे अशें तो सांगता. सरकारी नोकरे फाटल्यान धांवचे परस स्वता स्वयंपूर्ण जाल्ल्यार बरें. हातूंतल्यान दुसऱ्यांकूय रोजगार दिवपाक शकतात अशें रजत प्रभू सांगता. आसा तेंचे इवन आतां ते स्किमी सुद्दां जर बाय बांदतलो हें करतलो जाल्यार तेंचे लिमीट जे आसा, जे तेंच्यो ज्यो पॉलिसीज ज्यो ठरलेल्यो आसा पळय तेंचे ओल्ड रेट्स आसा. ते रेट्स तेंच्यांनी हें केल्ले ना. स्लॅब जो आसा पळय तो ओल्ड ठरलेलो आसा. न्यू आतां रेट्स आतां कशे डबल जाले ऑलमोस्ट सगळ्यांची रेट जाले. कितें म्हणटात जी ज्या वस्तूची आज किंमत मार्केटान 1000 रुपया आसा पूण हेंची थंय किंमत तेची ठरलेली आसा 500 रुपया आनी म्हणटकीर तुमी तेजी 250 रुपया सबसिडी मेळटा आनी 50% मागीर ती कशी जातली, ती 25% जाली ना. आमी निरंकाल चाफेदाळ हांगा आसा, जो आमचो रजत रुद्रेश प्रभू हो आपलें शिक्षण पूर्ण जातकीर तेणी जे आपली भाटांची पडींग जमीन आसलेली, थोडी पडींग आशिल्ली, थोडी तेंचे वडील बी कसे जाले, तेजे बरोबर तोय शेतान येतालो. तेणी शिक्षण आपले कृशी खात्याचें शिक्षण पूर्ण जातकीर तेणी आपले हांगा भेंडे विविध पीक घेवपाक तयार केले आनी तेका सहकार्य जे मेळटा एग्रिकल्चरचे तेका पूर्ण सहकार्य मेळटा. आपली जमीन जी आसा ती कशी ना कशी तरी कसली ना कसली पीक घेवन आपलो उदरनिर्वाह करचो. बेकार पेक्षा आपली पडींग जमनी जर पीक उगवलें जाल्यार ती हरीत जाता अशी तेजी म्हणणें आसा. गोमंतक टीव्हीच्यान एकनाथ खेडेकर. रसायनीक पद्दतीचो उपेग करून फळां पिकोवप्यांचेर एफडीएन खर कारवाय करपाक जाय. हाचे खातीर रेड मारून अशें करप्यांक फायन घालप गरजेचें अशें मायकलान म्हणलां. म्हापशां, पणजी, मडगांव यार्डांनी अशी केळीं तशेंच हेर फळां पिकयतना विक्रेत्यांक धरल्यात. ही फळां खाल्यार कॅन्सरा सारके दुयेंस जावपाची शक्यताय आसता. ताका लागून एफडीए हे विशीं खर कारवाय करपाक जाय अशी मागणी मायकलान केल्या. फूड अँड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशनाचेर स्पीकर सर उलयतना खुबशे गजाली खूब जाणांनी उलयला, हांव रिपीट करूंक सोदिना. पूण ह्या डिपार्टमेंटान म्हाका दिसता एडल्टरेशन ऑफ जे स्पेशली बनानाज जाता ही 100% जाता. तुम्ही म्हापसाच्या यार्डान वचून पळयात, थिंगा व्हडल्यो ते ड्रम्स दवरलेले आहा. म्हापसा पासून यार्डान तशें आहा, व्हडले ड्रम्स दवरल्या. थिंगा कसले कलरफूल लिक्वीड आसता भितर, तितून बनाना घातलेली आसता, ते घालून काडटा. फास्ट जर तुका पिकलेली जाल्यार तितून घालप ती. आनी म्हाका दिसता दीस इज गोइंग टू बी व्हेरी व्हेरी हार्मफूल फॉर अस. जे कॅन्सर आयज वाडत गेल्ले आहा स्पीकर सर, कॅन्सर आमच्या हार्ट अटॅक्स हॅव गॉन डावन, कॅन्सर हॅज गॉन अप. हे वेरियस रिजन्स आर देर. पेस्टिसायड्स हे सगळे जे हे घालता आमी, एडल्टरेटेड फूड आमी जे खाता, हेजेर म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरान नदर दवरपाची गरज आहा. तेजे डिपार्टमेंटाक सांगपाची गरज आहा. कंटिन्युअस चॅक्स, रेड्स एंड फायन्स आर व्हेरी मच रिक्वायर्ड टू bring a check on all these things which are happening in all the yards of Goa, whether it is Penjim, whether it is Margaon, whether it is Ponda, everywhere. All the fruits are being artificially ripened. म्हणजे रायप करता तेका, ते जावपाक जाय आनी 8 दिसांनी ते आयजूच सांज मेरेन रायप जाले. हे म्हाका दिसता मिनिस्टरान बंद करपाची गरज आहा. जे इतले गाडे चलता इलिगली, तांकां फूड अँड ड्रग लायसन ना, कार्ट्स चलता, ते कितें तेल घालता भितर, तेच हितून भजी फ्राय करीत आहा, तेच हितून सामोसा फ्राय करीत आहा, तेच तेलान 8 दीस जाले, 15 दीस जाले, 20 दीस जाले, लोक थोडे जाण भूक लागता वयता आनी खाता. School students, when they are coming back in the evening from tuition or from the school, they want to eat something, but ते कोण चेक करता? हे काम फूड अँड ड्रग्साचे स्पीकर सर. आनी ऑनरेबल मिनिस्टर कडेन टीम बरी आहा.
पूण तांकां मातशी कोड दिवपाची गरज आसा, तांकां धांवडपाची गरज आसा, तांकां फिल्डार धांवडपाची गरज आसा. आनी ऑनरेबल मिनिस्टर 100% हे काम करतलो. तुये आराबो पोरण्या पुलाच्या जाग्यार नवो पूल बांदपाची मागणी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारान केल्ली. पूण भूंय संपादनाच्या कोफुसांवाक लागून भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान तांची मागणी भायर आयिल्ली आनी पयलींचो पूल वाहनां खातीर सुरक्षीत आनी घटमूट आसा अशें सांगलें. ह्यो जो ब्रिज आहा, आरोबा ब्रिज, आरोबा कनेक्टिंग टू तुवे विलेज दारगयच्यान, तो गेली आतां 42 इयर्स जाली. म्हणजे 14 नोव्हेंबर 1981 तो कन्स्ट्रक्ट केल्लो, म्हणजे 42 इयर्स जाले कंप्लीट. आनी तेचेर जेन्ना 4 व्हिलर सुद्दां धाकटी व्हेकल वयतात जाल्यार तो ब्रिज हालता. इश्यू इतलोच आहा की तो रोड जो आहा, जो नॅशनल हायवे कनेक्ट जाता, आयज आमचे कडेन मोपा एअरपोर्ट येयलेलो आहा आनी आतां इंटरनॅशनल फ्लायटी स्टार्ट जातले. आनी त्याच रोडांतल्यान आमच्या कोस्टल बेल्टाक सगळे व्हेकल्स मूव जातात. टुरिस्ट जे येतात ते व्हेकल थंयच्यान मूव जातात. परत आमचे कडेन थंयसर IDC आहा, IDCक तोच रोड यूज करतात आनी IDCक व्हडले हेवी व्हेकल्स वयतात आनी त्याच ब्रिजा वयल्यान वयतात. आनी प्रॉब्लम असो आहा की जर अशेंच जर उरले जाल्यार ताका लागून तो कितेंय जावंक शकता इन फ्युचर. लँड एक्विजिशन प्रोसेस जो आसा हो स्टँडस्टील जाल्लो आहा आनी आतां आमी लँड एक्विजिशन करता इज ओन्ली ऑन कन्सेंट टर्म. आनी जो ऑनरेबल MLA सांगता की सायडीच्यान दुसरो जागो आसा आनी रिवराचें एक्विजिशन नाका म्हाकाय खबर आसा, पूण अल्टिमेटली दुसरे सायडीन ड्रॉप करपाक एक्विजिशन करूंक पडटलें आनी तें एक्विजिशन आतां जायना. सो तेणें जर NOC हाडून दिली जाल्यार आमी चालू करूं शकता. NOCचो इश्यू जातलो कित्याक आमी हे ब्रिजाचेर उलया स्पिकर सर. हो ब्रिज स्ट्रेफ आहा आनी तेका जे एम्बॅकमेंट जे मांद्रे सायडीन सेटल जाला ड्युरींग मन्सून ते आमी पावस जावन रिपेर करता. सद्याक ब्रिज इज व्हेरी स्ट्रॉंग एंड सेफ. तुका आतां वायड करपाक जाय जर आरोबा सायडीन ते वायड करूंक शकना, तुकाय खबर आहा कित्याक लागून ते. सो तेजेर आमी पळया स्पिकर. पूण तो सेफ आहा म्हणटा तूं, पूण आतां जेन्ना IDC सेकंड फेज स्टार्ट जातली, आतां सेंटूर फार्मास्युटिकल कंपनी ती स्टार्ट जाता, तेंचे कंटेनर्स वयतले ते ब्रिजार म्हाका दिसना कंटेनर्सांनी मूव जावंक शकता अशें. तुवें कितलो ब्रॉड आहा तोय सांगला. सो म्हाका दिसना कंटेनर्स बी आनी तोच रोड आहा, आनीक रोड ना तेंकां. सो फुडें कितें प्रोविजन म्हणजे जाता तितले बेगीन, कित्याक तूं म्हणटा NOC काय जावंक शकना इतल्या लोकांची. जाता जाल्यार आमी ट्राय करुया, पूण थोड्यांची मेळूंक शकता, थोडे कोण आसात खंय ना देवाक खबर. सो इतल्या लोकांचे NOC करप शक्य जावचें ना. आनी आमी जर NOC ना म्हणून जर तशेंच रावात आनी आमी जर ते ब्रिजूच करना आनी इन फ्युचर कितें जालें जाल्यार आमकां जबाबदार ठरयतले. सो तेका लागून कितें तरी सोल्युशन काड तेचेर. स्पिकर सर, हो ब्रिज आसा ताका स्ट्रेंथन करपाचें आमी काम करया. एक्विजिशन करून ब्रिज बांदपाचें हांव लक्ष घालता, पूण हांव आतां एश्युरन्स दिवंक शकना आनी तें कामूय जावंक शकना. इफ ऑनरेबल MLA जर NOC हाडून दिता जाल्यार आमी करूंक शकता. थँक्यू स्पिकर. तुये हॉस्पिटलाचे कर्मचारी भलतेच कडेन काम करतात आनी पगार मात तुये हॉस्पिटलांत काम केल्ल्याचो घेतात. हाका लागून तुये हॉस्पिटलांत कर्मचाऱ्याचो उणाव आसा अशें मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारान सभाघराच्या नदरेक हाडून दिला. तशेंच डिलिव्हरी रूम यंत्रणा ECG तशेंच हेर अत्यावश्यक सुविधांचो हांगा उणाव आसा अशें ताणें म्हणलां. हो प्रश्न जाता तितल्या बेगीन सुटावो करचो अशी मागणी जीत आरोलकारान केल्या. एक्झिस्टींग तुवें CHC स्पिकर सर, थंय ऑपरेशन थिएटर आहा डिलिव्हरी फॉर चिल्ड्रन्स, भुरग्यां खातीर डिलिव्हरी करपा खातीर. पूण म्हाका दिसता ते ऑपरेशन थिएटर नॉन फंक्शनींग आहा आनी ऑपरेट जायना. तेका लागून थंयसर लक्ष घालचें आनी ते सारकें फंक्शनींग करचें. दुसरें म्हटल्यार एम्बुलन्स. CHC तुवें एम्बुलन्स ना आनी बऱ्याचशा टायमाचेर आमचे जे पेशंट्स असतात तांकां 108 रावचें पडटा आनी 108 तांकां पेशंटांक आमकां आजुलो नाल्यार GMCन शिफ्ट करचें पडटा आनी 108 येयसर थंय वाट पळोवचें. सो आमकां थंयसर CHC तुवें हांगासर आमकां एक एम्बुलन्स प्रोवायड करून दिवची. तशेंच आमकां थंयसर एक्सरे ऑपरेटर, एक्सरे मिशीन आहा, सोनोग्राफी मिशीन आहा, पूण आमकां थंय ऑपरेटर दोनूय एका ऑपरेटर ना. सो ते ऑपरेटर बेगिनात बेगीन प्रोवायड करून आमकां दिवचे. तशेंच ECG टेक्निशियन स्पिकर सर, आमकां CHC तुवें 2 जाण ECG टेक्निशियन्स आसात आनी दोगांतल्यान एक लिवेर गेल्या, मॅटर्नरी लिवेचेर गेल्या आनी जो एक आहा स्टाफ तेका 3 दीस CHC तुवें आनी 3 दीस कासारवंडा अशें घालचें पडटा. सो थंय रिप्लेसमेंटाक बेगिनात बेगीन एक आमकां ECG टेक्निशियन दिवचो. नीड ऑटो एनालायझर मिशीन
फॉर फास्टर ब्लड टेस्ट हे बेगिनात प्रोवायड करून दिवचे, कित्याक थंयसर CHC तुवें ना हे. स्पीकर सर, थोडे एम्प्लॉईज जे त्यांची ट्रान्सफर पोस्टिंग जी आहा ती CHC तुवें आहा, पूण काम करतात दुसऱ्या भलत्याच CHC आनी सॅलरी विड्रॉ करतात CHC तुवें. सो जे थंय इतलो तेंप थंयसर कामाक आहा तांकां ट्रान्सफर थंय दिवची आनी हांगासर सेपरेट एक स्टाफ हांगासर पर्मनंट दवरचो, कित्याक हांगासर जे हाडले स्टाफ ते दुसऱ्या CHC सेंटराचेर काम करतात. तशेंच अपग्रेडेशन ऑफ RMD. स्पीकर सर, आमचो मांद्रे मतदारसंघ कोस्टल बेल्टार आसल्या कारणान आमचे जे रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरीज आहात ताका 3 विलेजीस मेजर व्हडले विलेजीस आहात, मोर्जी, मांद्रे आनी आरांबोल. आनी हांगासर आमचे स्थानीक आहात, स्थानिकाकूय प्रॉब्लेम आसा, कित्याक थंयसर प्रॉपर फॅसिलिटीज ना, अपग्रेड करपाची गरज आहा, इक्विपमेंट सारके ना, स्टाफ सारको म्हणजे डॉक्टर्स जावं नर्सीस सारके टायम टू टायम मेळनात. ताका लागून मागता आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन की थंय लक्ष दिवचें आनी जे आमचे RMD आहात ते अपग्रेड करचे आनी थंयसर डॉक्टर्स प्रोवायड करचे, स्पेशली डॉक्टर्स आमकां कंटिन्युअसली ह्या 3 गांवांत तरी कंपल्सरी जाय. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव सुमेधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर गोमंतक TV हो YouTube चॅनल सबस्क्रायब करात, फेसबूक पेजीकूय फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक TV.